MGP सारकी पार्टी जी TMC कडेन उबे रावन तुमकां कितें 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 म्हणी लास्टाक आतां तुमी तांकांच लागीं घेतले. म्हणजे अशें दिसता की तुमकां कितेंय म्हटल्यार चलता, तुमी फायनली लागीं घेतात लोकांक. बॅक टू पार्सेकर आनी बाकीचे जे लिडर गेले ते जर फाल्यां परत येवपाक सोदता जाल्यार हीच पार्टी गोइंग टू एक्सेप्ट दॅम. पूण म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर कुशीकूच उरलें. म्हणून हांवें तुका आउट सांगलें, फ्रॉम एक्टीव इट इज पॉलिटिक्स. म्हाका दिसना की आउट ऑफ एक्टीव पॉलिटिक्स. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. हालींच आमी पळयलें की राज्यसभेचें जें इलेक्शन जालें ताका इलेक्शन जावूच ना आनी अनओपोज जालें. सदानंद तानावडे सद्या राज्यसभेचे खासदार इलेक्ट आसा आनी ते आमकां गोंयांक ते रिप्रेझेंट करतले. आमी तांकां मेळपाक आयल्या, देव बरें करूं सर. एक म्हणजे हें तुमी घडोवन हाडलें काय ऑटोमॅटीक जालें, सगळे फाटीं सरले, कोण उबे रावनाय? एक म्हणल्यार आज बरोबर आमी समजा बिनविरोध जावनाशिल्लो जाल्यार आज निवडणूक जावपाची, आज 24 तारखेर. आनी बरोबर त्याच दीस तुमचे बरोबर आज आमी इंटरव्यू करतात. भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेश आनी त्यानंतर आमचे नेते नरेंद्र मोदीजी, अमित भाई शाहजी आनी नड्डाजी आनी आमची संपूर्ण इलेक्शन टीम तांच्यांनी म्हजें नांव प्रपोज केलें आनी हांवें नॉमिनेशन फायल केलें. पण एक बरें दिसलें की फायल करतकच आमच्या मुख्यमंत्री आनी आमचे सगळे आमदार रुलींगचे सगळे 28+5 आमचे 33 आनी हांच्यांनी सगळ्यांनी समर्थन दिवन, कारण सभापतीक सायन मारपाक मेळना, पण 32 आमदारांनी सायन मारली प्रपोजल फॉर्माचेर आनी म्हजें नॉमिनेशन फायल केलें. पण हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतात की आमचे अपोजिशनचे सगळे 7 आमदार तांच्यांनी सुद्दां आपलो उमेदवार असो वेगळो उमेदवार घालूना आनी त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक गोंया भितर जाली आनी हांव बिनविरोध म्हणून पयल्या वेळाचेर निवडून आयलो. तांकां धन्यवाद कित्याक दिले 7 जाणांक ते? कारण कशें आसा की तांच्यांनी आपलो उमेदवार घालूना. सोड, घातिल्लो उमेदवार जाल्यार आमी जिखपाचे, तातूंत दुबाव नाशिल्लो. पण तें सगळें करता आसतना उमेदवार हारोवपाक लागून घालप काय जिखोवपाक घालप हें तांच्यांनी थरयलें आसतलें आनी त्यामुळे घालूना. त्यामुळे एक बरी मॅसेज देशभरा भितर जाली न्ही की बिनविरोध निवडून येवपाक शकता, म्हणून हांव तांकां धन्यवाद दिवपाक सोदतां. पूण तुमी उलयल्ले बी तांचे कडेन घालूं नाका म्हणून? न्ही, कशें आसा की हांवें कशें उलयतलो, कारण लोकशाही भितर आमी कोणाक इलेक्शन लडोवं नाका. तुमी सगळे वोटरच न्ही तुमचे? सगळे म्हणूंक जाय. पळय, एज अ वोटर म्हणून हांवें कांय जाणांक फोन केले वोटींग इलेक्शनाक रावता म्हणून. हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरलें आसा. ऑपोजिशनाकूय फोन केल्ले? सगळ्यांक, कारण सगळेच जाण मेळून आपण कांय जाणां कडेन उलयलो. पण कशें आशिल्लें की तांचे पार्टीचें डिसिजन आशिल्लें, त्यामुळे ते वैयक्तीक त्या संदर्भान कांय उलोवना. पूण तुमी उलयले ऑपोजिशना कडेन? सगळ्या कडेन, कांय जाणां कडेन हांवें फोन केले. सगळ्याच कडेन उलोवपाक मेळ्ळें अशें ना. पण कारण आनी जातालें कशें की इट वॉज व्हेरी फास्ट. म्हणजे 11 तारीख सकाळीं दिल्लीच्यान नांव डिक्लेअर जालें आनी त्या दिसूच आमकां नॉमिनेशन फायल करपाचें आशिल्लें. त्यामुळे सगळेच जाण उलोवपाक मेळ्ळे अशें ना. सो हें जें एनालायज करता आसतना ऑपोजिशनान जो दवरुना ताजेर तुमचो हें आसा, कंट्रिब्युशन आसा की? अजिबात ना. कारण कशें आसा की ते आर इंडिपेंडंट सगळे. त्यामुळे असो आमचो तसो तेंचेर वजन किंवा आमी तांकां कंट्रोल अशातली कांय भुमिका ना. ते देर डिसिजन. तांच्यांनी एकमतान एखादें डिसिजन तांच्यांनी निवडणूक बहिष्कार घालप हें ठरयलें आनी त्यामुळे तांच्यांनी उमेदवार दवरुना आपलो. सर, युजली राज्यसभा म्हणजे आमी म्हणटा की सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स. तुमी MLA जाले, मागीर प्रदेशाध्यक्ष जाले आनी आतां तुमी गिव अप केलाय लोकल पॉलिटिक्साचेर? न्ही, कशें आसा की अत्यंत गिवपाचो प्रश्न ना, कारण आमी पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असल्या कारणान आमी स्वता, हांव तरी प्रदेश अध्यक्ष जालो. पार्टीची वेगवेगळी पोजिशनां जीं आसात, जनरल सेक्रेटरी 2दा जालो, पार्टीचो सचिव 3दा जालो. म्हणजे आमचे श्रीपाद भाऊ जेन्ना खासदार आसले आनी ते अध्यक्ष आसले तेन्ना हांव सेक्रेटरी आशिल्लो. आमचे राजेंद्र हल्लेकर हे जेन्ना अध्यक्ष आसले तेन्ना हांव सचिव आशिल्लो आनी आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे जेन्ना अध्यक्ष जाले तेन्ना हांव सचिव आशिल्लो. आनी विनयत बाब तेंडुलकर आमचे अध्यक्ष जाले त्या वेळा पासून हांव पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी. म्हणजे 2012 ते 2020 मध्यंतरी आमचे विनय तेंडुलकर 2017 राज्यसभेचे खासदार जाले आनी तरी पण ते प्रदेशाचे अध्यक्ष आसले आनी तेन्ना हांव तांच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. आनी त्यामुळे सगळीं पोजिशनां केवळ भारतीय जनता पार्टी म्हणून मेळ्ळीं. तें करता आसतना पार्टीचो आमदारूय जालो. पार्टीन म्हाका 1999 तिकेट दिली. त्या वेळार इमिजिएटली हांव निवडणूक हारलो ती. 2002 तिकेट दिली, हांव जिखून आयलो, आमदार जालो.
त्या वेळाचेर GTDCचो एक पणे कॉर्पोरेशनचो अध्यक्षय जालो आनी त्या नंतर 2007 ह्या निवडणुकीक हांव 160 मतांनी निवडणूक हारलो. 2012च्या निवडणुकी भितर पार्टीन म्हाका तिकेट दिवं नाशिल्ली आनी त्यामुळे 2012 आसत 2017 हांवें पयलींच सांगिल्लें की हांव निवडणूक लढयना, हांव पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी आमच्या त्या मतदारसंघान आमी नवीन जाका निवडणुकीक तिकेट दिल्ली त्या आमदाराकूच आमी तिकेट दितले आनी त्यामुळे तांच्या वाडदिवसाकूच हांवें घोशणा केल्ली की तेच उमेदवार आसतले. थरोप हांव कोण न्ही, पण हांवें सांगिल्लें हांव थंयचो लोकल, कारण तेच्या भितर संभ्रम निर्माण जावपाक जायना. 2020 ज्या वेळाचेर हांव प्रदेश अध्यक्ष जालो तेन्ना हांवें पयलेंच डिसिजन घेतिल्लें की म्हाका जर निवडणूक लढयली आसत जाल्यार हांव त्या खुर्चेक जस्टीस दिवपाक शकचो ना. आनी त्यामुळे 2020 तेन्ना हांव 12 जानेवारी 2020 ह्या दिसा हांव अध्यक्ष जालो आनी तेन्ना हांवें ठरयल्लें, हांवें बऱ्याच प्रेसाकूय सांगिल्लें की हांव निवडणूक लडोवचो ना एसेंब्ली 2022, पण एसेंब्ली जिखून हाडपाक लागून सर्वतोपरी प्रयत्न करतलो. आनी हांवें समजा जर लडयली इलेक्शन जाल्यार हांव जस्टीस दिवपाक शकचो नासलो एज अ प्रदेश अध्यक्ष. ज्या वेळाचेर म्हाका स्वताचो मतदारसंघ आसता अशा वेळार म्हाका थंय कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटा आनी म्हणून हांवें ठरलें की हांवें निवडणूक लडप ना आनी त्या निवडणूक लडोवना. पार्टीन म्हाका राज्यसभेच्या खासदाराक म्हणून खासदारपदी म्हजी नॉमिनेशन फायल करपाक म्हाका म्हजें नांव डिक्लेअर केलें आनी त्यामुळे हांव समजता की पार्टी जी जबाबदारी दिता ती जबाबदारी हांवें सदोदीस स्विकारलेली आसा. म्हाका याद जाता 2015 जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर हे डिफेन्स मिनिस्टर जाले आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर तांकां गोंयचे मुख्यमंत्री पार्टीचे करप अशें ठरलें आनी तेन्ना हांव पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. पार्टीच्या कोर टिमी भितर एक डिसिजन जालें की हांवें स्वता पार्टीचें जनरल सेक्रेटरी पद सोडप आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचो हांवें OST जावप. आतां म्हाका एक सांग की म्हाका दिसता खंयचो एखादो माजी आमदार, म्हणजे हांव आनी लक्ष्मीकांत दोगूय जाण आमदार बरोबर जाल्ले 2002, तरी पण पार्टीन निर्णय सांगल्या नंतर मातशें थोडे दीस म्हाका आतां कशें करप हें व्हडलें टेन्शन आशिल्लें, कारण हांवें नोकरीच सोडलेली 2000 त्या नंतर खूब परत नोकरी दुसऱ्या बरोबर, म्हणजे OSD जरी आसलो जाल्यार तांचे बरोबर काम करपाक जाय. OSD फायनली तो मुख्यमंत्री आनी त्या लेवलचो काय हांव जावं शकना. तरी पण हांवें एक्सेप्टेड दॅट डिसिजन. हांवें इमिजिएटली पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरी पदाचो राजिनामो दिलो आनी हांवें तांची OSD म्हणून तांचें हांवें काम केलें. आनी ज्या वेळाचेर 2017ची निवडणूक लागीं येतकच परत पार्टीन 2016 सांगलें एंड ऑफ की परत म्हजी गरज ऑर्गनायजेशन म्हणून आसा, तेन्ना परत थंय राजिनामो दी OSD आनी पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी जा. आनी त्यामुळे थंय सोडलें आनी परत जनरल सेक्रेटरी जालो. त्यामुळे हांव एका आमी दोगूय आमदार आशिल्ले, दोगूय आमदार, एक आमदार माजी आमदार एखाद्या मुख्यमंत्र्याचो OSD जावप हें केवळ हांगाच जावं शकता आनी ते पार्टीचो कार्यकर्तोच आयकपाक शकता. पण म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर कशींच उरलें म्हणून हांवें तुका आउट फ्रॉम एक्टीव पॉलिटिक्स. म्हाका दिसना की आउट ऑफ एक्टीव पॉलिटिक्स. इट इज नॉट राज्यसभेचेर गेलो म्हणजे पॉलिटिक्सांतल्यान भायर वचो न्ही. आतां तुमी म्हणटले आपूण इतलो MP जालो आनी आतां परत खंय MLA इलेक्शन. नाही हांवें पळय, हांवें खंयचीच कितें करप हें पार्टी जी गोश्ट सांगता ती करत आयला आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आउट वगैरे अशें कांय ना. कारण इट इज ऑल्सो प्रेस्टिजियस हावस राज्यसभा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें पयल्या वेळाचेर गोंया भितर आमी बिनविरोध निवडून दिवपाक दिल्लें आसा. त्यामुळे इज अ प्रेस्टिजियस पोजिशन. हांव अशें म्हणना की राज्यसभा गेलो म्हणजे जालें रिटायर्ड. इट इज नॉट लायक दॅट. पार्टीन जें डिसिजन दिता दॅट आय हॅव टू एक्सेप्ट इट आनी घेता आसतना ताका जस्टीस दिवपाक जावो म्हजो स्वभाव आसा आनी त्यामुळे पूर्णपणे त्या पोजिशनाक जस्टीस दितलो इतली म्हाका खात्री आसा. हाजे पयलीं हांव पयलें MP जाल्या नंतर MLA कोण जावना म्हणून तशें म्हणून विचारतालो की परत कशें आसता की एखादो पॉलिटिक्सा भितर वेगळे आसता. एखादो MLA जाल्लो केन्ना दुसऱ्याचो OSD जावना, पण हांव जालो न्ही. त्यामुळे इट इज नॉट लायक दॅट की एखादी गोश्ट जावप न जावप प्रत्येकाच्या तकदिराचेर आसता. तें हांव सांगूंक शकना कितें आसा. कारण आमी केन्ना चिंतूय नाशिल्लें की हांव राज्यसभेचो खासदार जातलो म्हणून. केन्ना हांवें चिंतूय नासलें की हांव एखादो आमदार जातलो म्हणून. पण जालें न्ही. म्हणजे एखाद्याच्या नशिबान आसत, कश्ट काडले आसत आनी त्यामुळे जावं शकता. आनी अध्यक्षपदाचें कितें गोंयचे अध्यक्ष कशें आसता की गोंयचे अध्यक्ष कशें आसा की आमचो नॉर्मली जें हें आसा पळय तें सबंद देशभरा भितर नॉर्मली आमची 3-3 वर्सांनी निवडणूक जाता. पण ह्या वेळाचेर आमची लोकसभा निवडणूक 2024 आसा आनी अशा वेळाचेर आमी 2023 जर निवडणूक केली आसत जाल्यार मागीर हें सगळो आमचो प्रोसेस जाता म्हणल्यार तें आमकां लोकसभा निवडणुकीक काम करपाक वेळ मेळचो ना. आनी म्हणून केंद्रान एक ठरयलें की आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसात नड्डाजी तांकां जून 2024 पर्यंत एक्सटेंशन दिवप म्हणून. आनी एक नॅशनल एक्झिक्युटीव भितर रिझोल्युशन घेतलें आनी तांकां एक्सटेंशन दिलें.
तें दितकच त्या ठरावाक ऑटोमॅटिकली संबंद स्टेटींतले अध्यक्ष जे आसा कांय मतदारसंघा भितर कांय स्टेटी भितर बदलपाक जाय ते बदलले, पूण बाकीच्या सगळ्या राज्यांतले जे अध्यक्ष आसात ते जून 2024 पर्यंत सगळे आसतले. म्हणजे त्यामुळे लोकसभा निवडणूक जाल्या नंतर नवीन प्रक्रिया ही सुरू जातली आणि त्या नंतर हे जातले. आनी पार्टी भितर अशें आसना की खासदार जालो म्हणजे तो अध्यक्ष जावंक शकना अशें नाही. इट वॉज अ प्रेसिडेंट. पण तुम्ही दिल्लीक गरज आसता म्हणटा ते सगळ्यांची गरज. श्रीपाद भाऊ आमचे 2007 आमचे अध्यक्ष असले गोंयचे, तेन्ना ते अध्यक्ष असले आणि खासदारूय असले लोकसभेचे. विनय तेंडुलकर आमचे 2017 खासदार जाले आणि तेन्ना ते अध्यक्ष असले आणि त्यामुळे 2020 पर्यंत ते उरले तशे. त्यामुळे म्हजो टर्म जो आसा तो जून 2024 पर्यंत हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आसा. इलेक्शन तुमच्या अंडर पडटलें 100%. दोन्ही सीट दोनूय सीट जिखतले. लढतले अशें न्ही, दोनूय सीट जिखतले. कारण आतां 2020 नंतर आमी प्रत्येक निवडणूक जिखिल्ले आसा आनी तेन्ना एक जिखतकच आमी फुडली जिखता म्हूण सांगता. आजूच तुमकां सांगता लोकसभा दोनूय सीट आमी जिखतले. 100% जिखतले. नॉर्थ आणि साऊथ नॉर्थ आनी साऊथ. भितर बाकीच्या पक्षांची मदत. पळय, आमी मदत वगैरे जे आसता पळय हो वेगळो भाग आसता. आमी ठरयता आसतना आमच्या स्वताच्या ताकदीच्या आधाराचेर जिखूं जाय अशा पद्दतीचे आमी. सो आतां बीजेपी सपोज हायपोथेटिकली MGP सुद्दां कुशीक दवरली जाल्यार येवं शकता. नाही, आमी अशें कित्याक म्हणटा तूं, कारण MGP आज आमच्या सरकारान आसा आनी तांचो पूर्ण पाठिंबो आमकां आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता बऱ्याचदा दिसलें की म्हाका सावथाचें गणीत कशें काय म्हणून हांवें बऱ्याचदा सांगलें की गेल्या वेळार आमचे बरोबर सुदीन ढवळीकर नाशिल्लो, आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आसात आनी त्यामुळे तांचोय स्वताचो असो हें आसा. MGP पार्टी जो आसा तांचो स्वता जो आसा. रवी बाप नायक आज हे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात, त्या वेळाचेर नाशिल्ले. दिगंबर कामत हे आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. आमचे बाबू कवळेकर हे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. आनी त्यामुळे हे प्रमुख नेते की जांच्यांनी गेल्या वेळार काँग्रेसचो उमेदवार जिखोवपाक लागूनय तांच्यांनी काम केलें आनी त्यामुळे गेल्या वेळार इतलें आसून आमी 9,000 मतांनी हारिल्ले. ह्या वेळाचेर आमी पूर्णपणे दक्षिण गोंया भितर सुद्दां जिखतले. कारण तुमी आत्तां म्हटलें की आमी स्वबळाचेर जिखपाक शकता आनी मागीर नंतर तुमी आतां यू आर स्टार्टेड कॅल्क्युलेटींग इन द सेन्स स्वबळाचेर म्हणजे ते आमचे स्वबळाचेर जाले. सद्या हे स्वबळान मेजता. आज तूं पळयता आसतना दिगंबर आज भारतीय जनता पार्टीन आसा. बाबू कवळेकर भारतीय जनता, सुदीन ढवळीकर भारतीय जनता पार्टीचो अलायन्स पार्टनर आसा. आतां स्वबळ म्हणटना तांकां धरलें. डेफिनेटली आसा न्ही. कारण अशें कित्याक म्हणटा, कारण तांचो कारण आमची पयर NDAची जी मिटींग जाली त्या मिटिंगेक सुद्दां आमचे MGPचे लिडर म्हणून अध्यक्ष दीपक ढवळीकर अटेंड जाल्ले. सो NDA स्वबळाचेर इलेक्शन जिखपाक शकता. NDA बरोबर आमी बीजेपी अशें म्हणपाक अशें न्ही, भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आसतलो न्ही आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आमचे बरोबर आशिल्ले तर इंडिपेंडंटूय आसात न्ही आमचे बरोबर, तेंचोय आमकां आदार जाय. कारण निवडणुकी भितर आमी सगळे जर एकठांय आसत जाल्यार सगळ्यांच्या आधाराचेर आमकां जिखपाक जाय. त्या कॉन्फिडन्सान आमी जिखतले. दुसरें पळयलां आमी की तुमचे कार्यकाळान एक खुबश्यो पॉझिटीव जाल्यो पूण खुबश्यो नॅगेटिव्हय जाल्यो. आमचे सिनियर लिडर जशे लक्ष्मण पार्सेकर तुमी रिफर केले, ही लेफ्ट दी पार्टी. खुबशे जाण पार्टी सोडूनय गेले. आर यू लायक फिलींग की बाबा हें जावं जायनाशिल्लें किंवा आपली मिस्टेक किंवा कशें आसा की एक गोश्ट आसा की हांवें म्हणलें कदाचित हांव तांकां कन्विन्स करपाक कमी पडलो, पण एखाद्याचो जर दिसता आसत की निवडणूक लडोवपाक जाय आनी ताका लागून जर एखादो गेलो आसत जाल्यार आमी ताका कन्विन्स करपाक शकले ना, त्यामुळे तो गेलो आसत. पण एक केवळ अशा पद्दतीचे त्याचेरूच एखाद्याचेर अन्याय जाता असो ना न्ही. हांवूय आमदार आशिल्लो, म्हाकाय 2012 तिकीट दिवना म्हणजे हांवें बंड करून हांवें इलेक्शन लडोवना न्ही. आनी त्यामुळे प्रत्येकाचें वेगळें थिंकींग वेगळें आसता. आडोवंकूय शकूना तांकां की वचनाका. न्ही, हांवें आडोवपाचो पूर्ण प्रयत्न केलो पण आमी अपयशी ठरले अशें म्हणटा. म्हणजे एखादो आडोवनूय जर रावूना जाल्यार आनी कितें म्हणटलो आमी आमचें. पूण एक बरें जालें की आमी आमचे बऱ्याचशा मतदारसंघा भितर जे इलेक्शन रावपाक सोदताले अशा बऱ्याच जाणांक आमी कन्विन्स करून दवरपाक शकले. जे खूब व्हडले लिडर जे आसले पळय तांकां आमी कन्विन्स करपाक शकले ना. ते गेले कारण तांकां दिसलें की ते स्वताच्या ताकदीच्या आधाराचेर जिखून येतले म्हूण ते गेले आसतले. पण आमी बारीक कार्यकर्तो जो आसा तो कार्यकर्तो बऱ्याच जाणांक दिसतालें की हांवें लडोवं जाय. आमी पयल्या वेळार गोंयांत 40 मतदारसंघा भितर लडयले, पण ते लडयता आसतना खूब जाणांक दिसतालें की आपले तिकीट मेळूं जाय. ताका मेळूना म्हूण तो बंड करूंक शकना, ताका आमी कन्विन्स करपाक शकले. पण मोठ्या लिडराक आमी कन्विन्स करपाक शकले ना. पण हाव डू यू म्हणजे एज अ पार्टी, आय एम नॉट आस्किंग अबाउट गव्हर्मेंट, एज अ पार्टी तुमकां अशें म्हणजे हाव डू यू, वॉट इज युअर रिएक्शन की MGP सारकी पार्टी जी TMC कडेन उबे रावन तुमकां कितें म्हणी लास्टाक आतां तुमी तांकांच लागीं घेतले. म्हणजे अशें दिसता की तुमकां कितेंय म्हटल्यार चलता, तुमी फायनली लागीं घेतात लोकांक म्हणून. नाही, प्रश्न तो ना. कशें आसा पळया, एखादें सरकार करता आसतना एखाद्यान जर आपल्याक सपोर्ट दिता म्हूण सांगलो आसत
जाल्यार फायनली राजकीय पार्टी भितर तूं म्हाका सपोर्ट दिवं नाका अशें आमी म्हणपाक शकना न्ही. सरकार घडयता आसतना सगळ्या तरेचे लोक जे आसता कदाचित त्या वेळाचेर तांच्यांनी वेगळें इलेक्शन लडयलें आनी त्या वेळार आमकां कितें म्हटलें आसतलें, पण त्या वेळार ते बरोबर आशिल्ले कारण ते आमच्या विरोधान लडयताले. आमी कितें म्हटलें आसतलें, पण एकदां हें सगळें म्हटल्या नंतर सुद्दां आमी समजा जर ते सरकाराच्या भितर आयले जाल्यार तूं तांकां सांगूं शकना तुमी नाका हांगा म्हणून. घेवं जाय, वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. नॅचरल एलाय म्हणटाले एमजीपी नॅचरल पयलीं आसताली, कशें आसा पळय, नॅचरल इलेक्शनाच्या पयलीं जावना आमचें आलाय, तिका आमी नॅचरल अलायन्स म्हणटा आसत. इलेक्शन जातकच सगळें जर दिसता की आमी, कारण तेंच्यांनी ठरयलें की देश फुडें वचूं जाय ह्या गोंया भितर बरी, कारण तेंच्यांनी 2014 पासून ज्या तरेचें सरकार केंद्राक पळयलें तें आमच्या भितर आशिल्लें. पण हें सगळें पळयतकच तांकांय दिसता की देश फुडें वचूं जाय, हें राज्य जर बरें डेवलप जावं जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. आनी त्यामुळे ते पार्टी भितर तांच्यांनी सरकारान सामील जालें, बरी गोश्ट आसा, कांयच चुकीचें ना अशें म्हाका दिसता. ओके, बॅक टू पार्सेकर आनी बाकीचे जे लिडर गेले ते जर फाल्यां परत येवपाक सोदता जाल्यार इज पार्टी गोइंग टू एक्सेप्ट दॅम? हें पळय, एक गोश्ट आसा, कारण पार्सेकर आनी तेंचो तुवें उल्लेख केलो तेंच्या संदर्भात, कारण तो आमच्या पुरतो विशय ना. बारीक एखादो जर तेंच्या बरोबर गेल्ले कार्यकर्ते जर कोण येता आसत जाल्यार आमकां पूर्ण अधिकार आसा तांकां एक्सेप्ट करपाक, आनी आमी हळू बरेच कार्यकर्ते येवपाक लागले. पण एखादो तेंचो वैयक्तीक जर आसत जाल्यार, कारण तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न आमी केलोच, पण आमच्या पेक्षा जास्त कन्विन्स करपाचो सेंट्रलानूय केल्लो आसा. त्यामुळे त्यांच्या संदर्भातलें एखादें डिसिजन जर आसत जाल्यार ते केंद्राक कन्सल्ट करून जातलें. आमचे कडेन आमी इंडिपेंडंट तें डिसिजन घेवं शकना. ह्या इलेक्शना वेळार तांची मदत मागतले तुमी? राजकारणा भितर वैयक्तीक हातून वेगवेगळे हातूंतल्यान, कारण कोण एखाद्यान जर आपली दिता म्हणली वैयक्तीक, कोणें मदत करता जाल्यार कांय प्रश्न ना. आमी वचून बसचे ना तुमी दिवं जाय म्हणून, एखाद्यान मदत करा. न्ही, आमी वैयक्तीक एखादो उमेदवार वचून कोणाक मेळ्ळो जाल्यार तातूंत कांय चूक ना न्ही. इलेक्शन ज्या वेळाचेर लडयता त्या वेळाचेर त्याची जबाबदारी आसा सगळ्यांक मेळूं जाय, आपल्या विरोधी मनीस सुद्दां आसत ताकाय मेळूं जाय. पण पार्टी म्हणून डेलिगेशन गेलें आनी आतां तुमी मदत करपाक येतात अशें करच्या पयलीं तें डिस्कस करचें पडटलें. आय कॅनॉट टेक इंडिपेंडंट डिसिजन. तें डिसिजन आमकां कन्सल्ट करचें पडटलें, कारण तांचो विशय जो आसा तो वयर आसा विशय. दारां बंद केली, तो दारां बंद आनी उक्ती करपाक हांव बारीक व्हडल्या मनशाची हांव दारांय बंद करूं शकना, उक्ती करूं शकना. ती उक्ती करपाचो म्हजे कडेन जालें ना न्ही, म्हळ्यार तांकां बंद करपाक शकलो ना वचपाच्या वेळाचेर. त्यामुळे ताका भितर येवपाक ओपन करपाची कॅपेसिटी म्हजे कडेन ना. बारीक जो कार्यकर्तो आसा तो पूर्णपणे आमी हळू प्रयत्न आसा तांकां सगळ्यांक भितर येवं जाय, कारण आमकां सगळ्यांक मेळून ही निवडणूक जिखपाक जाय. बरेच कार्यकर्ते जे असतात तांकां ती एखादी पार्टी बरी म्हणून वयता अशें ना. गोंय धाकटें आसल्या कारणान प्रत्येकाचें तांचे कडेन वैयक्तीक रिलेशन आसता. प्रत्येक हांच्या कडेन एक 2-3 निवडून येतकच एक वैयक्तीक रिलेशन तयार जाता, आनी त्यामुळे त्याचो नाइलाज आसता की त्या नेत्यान पार्टी सोडटकच मना बसून तो सोडिना, दुसऱ्या पार्टीन जॉयन जायना, पण त्या नेत्या बरोबर तो वयता आनी त्या मनशांक फायंड आवट करून तांकां आमी परत हाडपाचो आमचो प्रयत्न जातलो. मनोहर पर्रीकरान शिवाय फर्स्ट टायम तुमी लोकसभा इलेक्शन लडटले, सो इज इट अ चॅलेंज? न्ही, डेफिनेटली निवडणूक ही प्रत्येक वेळार चॅलेंज आसता आनी मनोहर भाईंची उणीव ही डेफिनेटली भासता. तशी उणीव त्यांची लोक विधानसभेकूय भासताली आमकां, पण तेंच्यांनी आमकां जे गोश्टी कांय शिकयले तांचे कडल्यान आमी शिकून घेतले. त्या आधाराचेर आमी तेन्ना सदांच म्हणटाले की पार्टी फर्स्ट, मागीर आपलें वैयक्तीक वेगळें, आनी त्या आधाराचेर आमी फुडें वचत आसात. आनी त्यामुळे डेफिनेटली चॅलेंज आसतलीच, पण म्हाका दिसता आमी ती चॅलेंज मात करून दोनूय सीट जिखतले इतलो कॉन्फिडन्स आसा. एका वटेन तुमी खुबशे क्रिश्चन आमदार घेतले, पण क्रिश्चन जे पॉप्युलेशन आसा पळय आनी ते भाजपा वटेन येवपाक फाटीं फुडें सरता. आमी पळयता खास करून सालसेतीन तुमचे मदींच मनोहर पर्रीकर ते आसतना तांणी मिशन सालसेट टायप इनिशिएटीव केल्ले, पण डू यू एग्री की भाजपा आनी मायनॉरिटीज हांच्या मदीं खूब सद्या गॅप जाल्ले आसा? नाही, कशें आसा की आमी अशें वेगवेगळे हांचे वेगळे हें कितें म्हणलें तुवें आतां तें मिशन वगैरे कांय अशें ना. आमी सगळे लोक आमचे बरोबर रावचे, सगळ्यांक फुडें घेवन वचचें अशा पद्दतीची योजना डेफिनेटली आसतली. 100% खंयचीच कम्युनिटी मतदान करना, पण जांकां मॅक्झिमम आमी सगळ्यांक कन्विन्स करपाक जाय. आनी कांय लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पळोवन मत मारले, कांय विकास पळोवन मत मारले. आनी हांगा गोंय आमचें धाकटें आसा, वैयक्तीक वेगवेगळे विशय आसात. ह्या विशयाच्या आधाराचेर लोक आपलें मत तयार करतात. पण मायनॉरिटी कम्युनिटी आमच्या परस कशें आसा की आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय, सगळ्यांक कन्विन्स करपाचें आमचें काम आमी करतले. तुमी वचून मेळटले लोकांक? डेफिनेटली मेळटले, 100% मेळटले. आमी म्हणजे आमचे सगळे त्या भागातले आमदार मंत्री, गरज पडटा थंय मुख्यमंत्री आसत, हांव जाय जाल्यार हांव स्वता आसत, आमी डेफिनेटली वयतले.
आनी सगळ्याच जाणांक मेळून तेंचे कडेन आमी कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. वाय डू यू थिंक की तांचे क्रिश्चन MLA जाले तरी पूण ते पॉप्युलेशन तुमचे कडेन येना? नाही, कशें आसा की दोन गोश्टी आसा की 100% तशें खंयच्याच हातून येना. ज्या वेळार एखादो आपली पार्टी वेगळ्या पद्दतीन दुसरे कडेन येता त्या वेळाचेर प्लस मायनस जातात न्ही. कांय नवीन लोक एड जातात, कांय नवीन तांचे बरोबर आयिल्ले आहा ते पयस वयतात. कांय जाणांक ते डिसिजन पडटा, कांय जाणांक पडना. आनी त्यामुळे 100% आमी अपेक्षाच करपाक शकना. निवडणुकी भितर सुद्दां एखाद्या निवडणुकीक गेल्या वेळार 100 जर मतां पडलीं आसत जाल्यार फुडल्या निवडणुकीक ती 100 रिटेन जायना न्ही. तातूंतलीं 80 उरता, नवीन कांय 20 एड जातात. सो ती 20ची 30 करपाक शकता, तो जिखून येता न्ही. ही पार्टीची हें आसता न्ही. 100% कारण तुवें काम कशें आसा की अपेक्षा खूब आसता तुज्या फाटल्यान, पूण त्या 5 वर्साच्या कालावधीन तूं ते कांय लोक तूं तेंचें काम करपाक शकना. त्यामुळे ते कांय लोक तुका सायडीक उरतात. ना पूण हे दीस इज अबावट एंटी मायनॉरिटी टॅग जो आसा पळय भाजपाचो, तो तुमच्या सुद्दां प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यकाळान चालू उरलो अशें दिसना तुमकां? नाही, कशें आसा की पळय, आमी तें करता आसतना आमी आमचो प्रयत्न जो आसा तो पुरेपूर प्रयत्न करत रावूं जाय. आमी एखादें कोणें मत मारूना म्हूण त्याने ती कम्युनिटी मत अशें आमी तकलेनूच दवरूं जायना. वी हॅव टू थिंक इन पॉझिटीव वे. आमी असो विचार कित्याक करपाक जाय की तो मानना म्हणून. वी हॅव टू ट्राय करपाक कांय हरकत ना न्ही. आज 5%, 10%, 15%, 20% येतले. आनी गेल्या वेळारूय कांय मतदारसंघा भितर आमकां बऱ्या तरेन मतदान पडिल्लें आसा. ह्या वेळाचेरूय पडटलें. ओके, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लमेंट पयलो कितें प्रोजेक्ट घेता हातान? आतां पर्यंत हांवें फक्त निवडून आयलां, अजून नोटिफिकेशनूय येवना. आनी शपथविधी म्हजी जातले ते शपथविधी जाल्या नंतर, कारण म्हाका पयलीं कशें आसा की एखाद्या गोश्टीचेर उलोवच्या पयलीं म्हाका मातशें समजून घेवं जाय कितें एकंदर प्रोजेक्ट ओके, येता. गोंयभर तुमी भोंवल्या, तुमकां खबर आसा म्हजें गोंय भरलें प्रोजेक्ट आसा, पूण म्हज्या त्या हातूंतल्यान तांचें कितें क्रायटेरिया आसा, कारण हांवें केन्ना विचार करूं ना न्ही त्या संदर्भांतलो. त्यामुळे हांव पयलीं थोडे दीस मातसो विचार करतां, पार्लिमेंटान वचून शपथ घेतां, मातशें पार्लिमेंटान बसतां, तो फील अनुभवता, आनी त्या नंतर मागीर तुका परत इंटरव्यू दिता, मागीर जाय तशें सांगता तुका, कांय प्रॉब्लम ना. ओके, देव बरें करूं सर, आनी अभिनंदन तुमच्या इलेक्शना खातीर. हे आशिल्ले सदानंद तानावडे, सद्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी MP राज्यसभा बोथ, बट सद्या इलेक्ट MP राज्यसभा, कारण तांणी अजून शपथ घेवना. ते म्हणटा की भाजपा दोनूय जागो लढयतले नॅचरली, आनी दोनूय जाग्यार ते जिखतले आनी चड मतांनी जिखतले. आनी ते म्हणटा की आपल्याक सद्या जो सपोर्ट आसा तो पयल्या उमेदवारांक दिवपाची गरज ना. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा goabalance.com. कीप वॉचिंग.